ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ, ನಮನ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ये या मुझे सशी समय तुम्हें
कष्ट तेल्यानो आनी वाजान वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तिसऱ्या दिसाच्या ह्या आराधना वेळार जेजू आम्हा सर्वांक हांगासर आपयता. येया तुम्ही कष्ट तेल्यानो वाजान वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिवंक हांगासर आयला. आमकां जाय विशेवाची, आमकां जाय सुटकेची गरज आसा. आमकां आमचे थंय पिडा आसा, आमचे थंय वजन आसा, आमचे थंय कश्ट आसात, आमचे थंय समस्या आसात, आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ह्या पवित्र वेळार सर आमचें वजन, आमचे कश्ट ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया. कित्याक जायत्यांक विशेव ताणें दिला, जायत्याचे कश्ट ताणें हाळू केल्यात, जायत्याची पिडा ताणें गुण केल्या. मात न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्यांक जीव दिलो जेजू, नजरेत असो जेजू आमचे समकार आसा. उंड्या रुपार तो हाजीर आसा. ह्या आमच्या सोम्याक तकली बागावन आमी नमस्कार करूया. कीर्तन 50:5 22 बोळ अशें म्हणटा, तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोडू, तो तुका सांबाळता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उतरां उगडासान दवरा. तुझे वजे सर्वेस्पराच्या हुजीर दवरू, तो तुका सांबाळता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी वाचता, हन्ना म्हळी एक स्त्री सगळीच देदेस्पोटी जाल्ली एल्कानाची पतीन. तिका एक सावाती म्हणटात, एफिन्ना म्हणली एकली आसली. हर एक पोटी तिका ती तमाशे करतली. तूं वांचडी, तुका भुरगीं नात. हन्ना लज येतली, तिका लज भोगली. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयल्या सामुएलाच्या पयल्या अध्यायांत 10व्या वळेंत आमी वाचता, सगळीच कंती दुखेन भरली हन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेता. दिंब्यार पळोव थंयसर मागणें करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, रडटा ती. आपणाची दुकां सर्वेस्परा हुजीर ती उसारता आनी म्हणटा, देवा सर्वेस्परा देवा, म्हाका एका चरक्या भुरग्याक फावो कर. जर तर तूं म्हाका एका चरक्या भुरग्याक दिलय तर तुज्या तेंपलांत ताका हांव भेटयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हन्नान आपणाचें वजें सर्वेस्परा हुजीर दवरलें आनी सर्वेस्परान तिचें मागणें आयकलें. एकाच वर्सान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हन्ना एका चरक्या भुरग्याची आवय जाता. कित्याक देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. हन्ना केवळ एका भुरग्याच्या आवय मात्र जाताले, उपरांत तिका आणखी ते एक चरके दोगा चेडवो भुरगीं जल्मातात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. बार्तिमेव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कुरडो, दिश्टी खातीर तो राखोवन आसलो. आपणाचें वजें तो सोम्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव. आपणाचें कुरडेपण म्हणल्यार वजें. इजा कीर्तनकार सांगचे बरी, तुजें वजें सर्वेस्पराचे हुजीर दवर म्हणलें ताणें. बार्तिमेव आपणाचें कुरडेपण म्हणलें वजें सोम्या मुखार दवरता आनी बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायतो लोक जेजू बरे आसलो, जायतो लोक जेजू कडेन मागणें करतलो, पूण जेजूक बार्तिमेवाची बोब आयकली आनी बार्तिमेवाक जेजू लागीं आपयता आनी जें कितें तो मागता तें तो दिता. बार्तिमेव आपणाचें वजें सोम्या मुखार दवरल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू ताचें वजें हाळू करता, ताका दिश्ट दिता. संतोशान बार्तिमेव सगळो संवसार तो पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां एक पवित्र वेळ मेळ्ळा. आमची जायतीं वजीं आसात, बेजाराय आसा, निरासपण आसा, दूख आसा, कुटुंबांत असमाधान आसा, पाड संवय आसात, ड्रग्स आसा, सोरोय आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो,
या सोम्य लागे म्हणया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एक वजे या सोम्या मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तो तुका परिहार दिता. प्रत्येक जाण म्हणजे पिडा, कॅन्सर, जे कितें आमकां आसा ती म्हणून बघता सगळे आमच्या वजे या सोम्या मुखार दवरा. कशा हान्नाक ताणें समाधान केलें गी, कशा बार्तिमेवाक ताणें दिश्ट दिली की तोच जेजू आमच्या मुखार आसा. खंडीत आमच्या मागण्या तो आयकता. देखूनच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोनियो 16 अध्याय 3 वळीत अशें म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर, सर तुजे येवजण तो पंथाक पायतलो. पळय कितल्या अपुर्ब्याची उतरां. मोनियो 16 अध्याय 3 वळ. तुजें काम म्हळ्यार तुजें टेन्शन या सोम्या मुखार दवरू. तो सक्कड तुजे येवजण ताका कळीत आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, माथ्याबाच्या 9 अध्यायांत 6 वळीत एक फावटी थोडे जण एका आरेगाराच्या पिडेस्ताक सोम्य मुखार हाडटात. तांचे काम ते करतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पाक्य आयल्याय सकला देंवयतात. तांचे काम ते करून वेतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या वेळार जेजू आपणाचें काम करता. बूटू घे तुजे खाट आनी सर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी त्याच कश्टान आयल्या. आमचे ते समस्या आसात. ह्या सोम्याकडे सांगिल्ल्या वेळार आमचें काम ताच्या मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तो सुफळ करता. आयच्या दिसाचो थीम, तो कितें सांगता तें तुमी करा. काना नगरांत लग्ना वेळार वायन उनो पडलो. ह्या वेळार मुरयेक हें कळी जाता. मुरी म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुका जेजू ताचें उतार आयकूंक उलो दिता. आमी दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 3 अध्यायांत एक सुबीत गडीत वाचता हांव. एक तोंटो मनीस बरें जावचें एक अपुर्ब्याचें गडीत. एक फावटी पेद्रू आनी जुवांव दनपाराच्या 3 वरार मागण्याक मंदिराक गेल्ले. आनी वाटेर वेता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एकलो जल्मा तावणो तोंटो भीक मागून आसलो. पेद्रू आनी जुवांव तेन्ना येता आसतना ताका पळयतात. हो मनीस तांकां पळयता. भारी साशें जाता, कित्याक पेद्रू आनी जुवांव त्या तोंट्याक पळयत आसतना तोंट्याक बारीक खोशी जाता, आज म्हाका इल्लें चड भीक मेळटा म्हणून. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रू त्या तोंट्याक दीस लावन म्हणटा, रुपे भांगार म्हजे लागीं ना. रुपे भांगार म्हजे लागीं ना. जे कितें म्हजें तें आसा तें हांव तुका दितां. नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, त्याच घडये पेद्रू तसो हात धरता, ताका उठयता आनी उबो जाता. संतोशान धांवता, उडकाण घालता आनी देवाची स्तुती करीत मंदिराक तो वेता. कित्याक कीर्तन 115 17 वळ अशें म्हणटा, मरण गेल्यान ती स्तुती करूंक शकनात, पूण आमी अजूनय जिवंत आसा देखून आमकां स्तुती करूंक शकता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हांगा स्तुती करूंक आयल्या. थोडो वेळ या सोम्याची आमी स्तुती करुया. ताका आमी अर्गान दिवया. ताणें आमच्या जिणेन केल्या सर उपकाराक आमी अर्गान दिवया. सक्कड उबे रावया. आमचे हात आमी उबारुया. सोम्याक आमी अर्गान दिवया. आमच्या जिणेंत ताणें जायत्या जपा केल्यात. त्या सर्व जपा खातीर, बऱ्या काना खातीर आमी ताका स्तुती गावया आनी म्हणया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, टच एंड हील फ्रॉम योर सिकनेस. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, टच एंड हील फ्रॉम योर सिकनेस. कम होली स्पिरिट. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती चालू जाय नगे म्हणल्यार आमी गीत गावलो, सोम्याची आमी स्तुती करूया. ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು,
ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು जय निनगे. चल मातावर बरोबर गायकन बसा माझ्या भावना बहिणीनो, गायकन बसा. चल मातावर तोटा असलो तो व्यक्ती आपणाक जाल्ले बरेपण पळयवन तो तेंपलाक जाता, सोम्याची स्तुती करता, हात उबार देवाक तो अर्गान दिता. मगाच्या भावना आणि बहिणीनो, मोईचे पोरण्या सोल्यात आम्ही वाचताव 17व्या अध्यायात आपण हात उबार मागणे करता असताना आमालेकेतगार जैत वन जातात. सिनाय पर्वतात आवनो इस्रायल पर्जा पासेल्या गावांक पयन करच्या संदर्भार संतोषान म्हणले बरी इस्रायल पर्जा तांबडो दर्यो उतरून येतले. आणि ह्या वेळार मगाच्या भावना आणि बहिणीनो, आमालेकेतगार तांचे वयर आक्रमण करतात. आणि गोंयचे ह्या वेळार सर्वेस्परा मुखार हात उबार मागणे करता आणि देव त्याच्या मागणे ऐकता. केदोळ पर्यंत मोजेचे हात वयर आसले तो बोळो आमालेकेतगारांक सोलवून मेळटली, इस्रायल गारांक जैत मेळटली. आम्ही हात उबार स्तुती केल्ल्या वेळार इस्रायलाचो देव आमच्या पक्षाक आसता. मोजे हात उबार तांबडो दर्याक हात उबार एका हातान बेतकाटी आणि एक हात उबार दवरल्या वेळार दर्यो थंयसर विंगड जाता. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, हांव मिसावांत आसतना आमी हें श्रीपाजन गांवचे आसले. नव्या नव्या क्रिस्तांवांच्या मदें येता आसतना जायतो लोक स्तुती केल्ल्या वेळार जीव दळी बरी आल्तारी कडेन येवचे आसले. कित्याक स्तुती मुखार खंयचोय सैतान रावना, स्तुती मुखार खंयची पिडा आसना. जर तर हांव म्हज्या काळजांत हांव समेची स्तुती करता, सगळ्या म्हज्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान ताची स्तुती केल्ल्या वेळार खंडीत जेजू म्हजे मागणी आयकता आनी जे कितें म्हाका गरज आसा तें सकट तो फावो करता. मेले मेले ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ. ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ सोलिनाल्लो जय कोडवानो. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, दम दुतेच्या दुसऱ्या अध्यायात आम्ही वाचताव पवित्र आत्मा आयिल्लेच बियाण भरले शिस धैर्यान भरतात. आणि ह्याच धैर्यान पेद्रो आपणाचो संदेश पसारता. जायते जण पविस्तार घेतात आणि पेद्रो एका तोट्याक बरें केलें पळोवन जायते ताचेर मोस्त्रान भरतात, ताका नित्य सभे मुखार व्हरतात, ताका बेस्तायतात, चाटयेचे मार घालतात. तरी बगाच्या भावान आणि बहिणीनो, पेद्रोन सांगचे ते उतरां, जे कितें हांवें आयकलां, जे कितें हांवें पळयलां तें सांगनासतना म्हाका रावंक जायना. तेंत जो बऱ्या अपुर्व्यान सांगता. ಕನ್ನಡ ಮುಂಟಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗच्या भावान आणि बेडीनो, पेद्रो आपणाचो अनुभव त्या राया हुजेर नित्य सभे मुखार उसारता. जे कितें हांवें पळयलां, जे कितें हांवें आयकलां तें पळयोवन सांगनासतना रावंक म्हाका जायना. वयले वयर कश्ट आरंभार, वयले वयर कश्ट समस्ये निमाणे मगाच्या भावान आणि बेडीनो पेद्रोक बुंदेंत घालतात. हेरोद्राय पेद्रोक बुंदेंत घालता. आणि ह्या वेळार देवाचे उतार म्हणटा 12व्या अध्यायांत 5व्या वळेंत सगळी पवित्र सभा पेद्रो खातीर मागणे करनासली, स्तुती करनासली. आणि थंयसर येता देवदूत. पेद्रो जेलांत न्हिदला. ताच्या बगलेक 2 पाळेगार आसात. पेद्रोच्या हाताने पांय सांकलेन बांदले. ह्या वेळार पवित्र सभा पेद्रो खातीर मागतली, स्तुती करतली, देवाक अर्गां दितली. आणि ह्या वेळार थंयसर एक आजाप घडटा. मगाच्या भावान आणि बेडीनो,
देवदूत येता, पेद्रूक उठयता, उठ बेगी म्हणटा, तुझे बेतकाटे घे, तुझे कमार बांद म्हणटा. आणि पेद्रूक आपण व्हरता. आपापीस पेद्रूच्या हाताच्यो सांकले तुटतात, गेट सक्कड उक्ती जाता म्हणटा देवाच्या उतार. मगाच्या भावानं आणि बहिणीनो, स्तुती करता असताना आज आपण करतात. आमच्या ते जायते आज येदोळस घडल्यांत, जायते गेदोळस बरेपण जाला, जायत्याची पिढी येदोळस गुण झाल्या. हांवें काळजांत हांव पातयेंक जाय. कित्याक स्तुती का साद जालें कितें हांवें सांगलें, मोयजे हात उबारून मागणें करता आसतना इस्रायल गाड जिखतले. मोयजे हात उबारून दर्याचेर दवरता आसतना दर्यो विंगड जालो. आनी हांगासर पोवीस सभा पेद्रू खातीर मागता आसतना देवदूत असू पेद्रूक बंदेतावन सुटका दिता. देखून आमी गावया ಬೆಟ್ಟದಂತೆ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. वैभगाच्या भावानं आणि बहिणीनो, दमदूतांच्या कृत्या 16व्या अध्यायांत पावल आणि सिलास बंद्यांत आसले. आणि ते बंद्यांत सोम्याची स्तुती करतले म्हणटा देवाचे उतार. आणि ह्या वेळार भुंय कापणी जाता, सगळे भुंय बुन्याद हालता, दर्येचे दारवाटे उक्ते जातात, सांकले तुटून पडतात. आणि जेजू तांच्या सांगात आसलो. मोगाच्या भावानं आणि बहिणीनो, तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. आमकां हर एकल्याक तो पळयता, आमच्या हर एकल्याचे कश्ट ताका जाणा आसात. त्या देखून त्या जेजूक आमी गावया. आमचे सांगे तूं आसाय. ह्या वेळार सक्कड आमचे समस्ये ह्या सोम्याक आमी सांगया. कित्याक आमच्या हर एका पिडायेंत, आमच्या निरासपणांत सोम्य आसा. सक्कड उबें रावन हें गीत आमी आतां गावया. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेजू दिन तुजी ससा. दोळे दापर हें गीत आमी गावया. आमकां सक्कड दोळे दांपा. ससा. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखांत तू संगी आसा. जेजू दिन तुजी ससा. आमकां दिन तुजी ससा. आमच्या कश्टांत तो आसा, आमच्या बेजारांत तो आसा, आमच्या निरासपणांत तो आसा, आमच्या पिडेन तो आसा. हर एका वेळार वस्त जेजू आमकां सांगा देता. ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मरताय जेजू. सांगाता ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां दिताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना, दुस्मान आमकां वेडो घालतना आमकां दिताय जेजू. आमचे सांगे तूं आसाय. आमचे संगी तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेजू दिन तुजी ससा. आमकां दिन तुजी ससा.
आमकां भिरांत आसतना समस्या आमकां दोसतना जेजूस आमकां देर पडटा हर एक आमच्या पिडेंत तो आमकां सांगात दिता हर एक आमच्या गरजांत तोच आमच्या सांगात रावता खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं व्हरताय जेजू सांगाता खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं व्हरताय जेजू तुमची उतरां काळजान तोपताना बुकसून करपाक तूं दिताय जेजू दुःखची उतरां काळजां तोपतना तुमची उतरां काळजां तोपतना बोगसून कृपा तूं दिताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू तुझी ससाय आमकां तुझी ससाय एक घडी भर आमचे दोन्ही हात उबारून सोम्याची आम्ही स्तुती करूया सदांच आमच्या सांगात राहून जेजू आमच्या एकसुरपणा सांगा दिवस जेजू आमच्या कष्टात आमकां सांगा दिवस जेजू आमच्या सांगात आसा या आमच्या सोम्याक आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 काम होली स्पिरिट काम होली स्पिरिट आमकां एक पोटाच्या आमकां पोटच्या आमकां गणकरच्या आमकां बोध करतल्या जेजू 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 हालेलुया 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 एक घडी भर मगाच्या भावान आनी पडिलो आमचा उजवो हात सक्रामेंता मुखार आमी उबा दवरुया मैजेचो हात उबारल्या वेळार जेजून तो पवित्र केलो मैजेक साध्य जालें करूंक साध्य जालें पेद्रुणूक तोट्याक गुण कर्ण पेद्रूच्या हाताक जेजून पदवी दिली पावलो एका मनशाक एका तरणाट्याक बरें करता त्याच जेजूनच हांव तो पवित्र केल्लो आज तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा या सोम्या मुखार आमी हात उबार दवरया वो आमचो हात पवित्र कर जेजू या आमच्या हातातून आज आपा घडोवन दी जेजू म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया कित्याक देवाक आसात जाल्यार कितें दिसना जे कितें हांव आनी तुमी आसात म्हूण चिंता हांव तें जेजूक साध्य आसा मोकळा जेजू हो म्हजो हात पवित्र कर हो म्हजो हात पवित्र कर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो हात तुमच्या उजव्या कुशीन आसलेल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवरा एकामेका तुमचे हात दवरा तुमचे हात सम्यान पवित्र केल्यात तुमची देहाची पिडा तो गुण करता जेजू तुमकां आपणूक येता हर एकल्याक जेजू आपणता त्या देखून तुमच्या कुशीन आसलेल्या तुमच्या तकलेक न्ही तुमच्या कुशीन आसल्याच्या तकले वयर तुमचो हात दवरा जेजू तुमचे मध्ये पाशा जाता जेजू तुमकां आपणता पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये येता आनी तुमकां विशेष सकत तो दिता विशेष अनुभव तो तुमकां दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कूड तुमची थंड जाता तुमच्या कुडीर ऊब तुमकां बगता कित्याक पवित्र आत्मा तुमचे थंय आयला तुमचो हात ताणें पवित्र केला त्यात पवित्र हातान तुमी तुमच्या कुशीन आसलेल्या व्यक्तीक मागतात कोणा सकट तुमकां मागोवं जाय त्या सर व्यक्तीच्या नांवाक आनी तांकां तांचे खातीर मागा कित्याक जेजू तुमच्या मध्ये आसा पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये आसा हर एकले तुमकां तो आपणता हर एकले लागशिल्ल्यान तो पाशा जाता त्या जेजूक तुमचोच करूया त्या जेजूच्या नांवान तुमी मागा खंडीत तुमचे कुशीन आसलेले सकट बरें जातले हालेलुया हालेलुया कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 पगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकल्याक जेजून आपणला ताळयो दिवन जेजूक आमी अर्गां दिवया थँक यू जीसस प्रेज जीसस व्हडा ताळ्यान ताका आमी ताळयो दिवया जायत्याक जेजून आपणला देखून ताका आमी ताळयो दिवया हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू Sacramenta Sasanama Kuruya Purvila Tya Rupam Bhagya Novyo Viti Adar
हालेलुया. देवा, विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सुडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना